नमस्कार. गोवा टुडेत साहिल नारुलकरांचे उपकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. मांद्रे पुलीस स्टेशनार घेराव घातिल्ल्यांक हाताळपाक पीआय फेर आरोपीचे सुरक्षेक घाळपणा. एसडीपीओन दिलो चौकशी रिपोर्ट. डीजीपी म्हणटा एक्शन जातली. मुरगाव लायटीच्या खांब्याचे प्रॉपर्टीक बार्राक 4 एक्सेस बंद करून गेल्ले कडेन ई शेटयेक आमदारान आडयलो. शेटये म्हणटा एफआयआर जातलो. आमदाराची चॅलेंज. राणा खात्याचे कचेरेत स्टाफाक ऑफिसा भायर दवरून अधिकाऱ्यांची सिक्रेट बसका खंय कॉन्फिडेन्शियल. ऑफिस साऊंड प्रूफ ना. लोक स्टाफ फुर्योज. पणजेचे कोर्ट मेर्शे शिफ्ट दर्जेदार मल्टी स्टोरी बिल्डिंगेत आधुनिक साधन सुविधांनी चलतलो कोर्ट. पणजेचे सेक्शन जेएमएफसी पोस्को कोर्टाचे कामकाज मेर्शे. एका कोटीचे चिटिंग केसीत सायबर क्रायम पुलिसेन केले आनीक दोगांक अटक. आतां मेरेनची 7वी अटक. दोगांय खंय हवाला ऑपरेटर्स. बायणा अप्रेम लागसारची एमपीए गेट काढून उडोवची. 8 दिसाची डेडलाईन उपरांत स्वता मोडटले थळाव्यांची शिटकावणी. डेप्युटी कलेक्टराकूय निवेदन. आणि गोंयांत प्रायव्हेट गाडयो टुरिस्टांक भाड्याक दिवपाचे प्रकार वाडले. वास्को रेल्वे स्टेशनार घेतिल्ली बेकायदेशीर रेंट कार मोखली कांपालार स्कुटरीक. मांद्रे पुलीस स्टेशनार घेराव घातिल्ल्यांक हाताळूंक पीआय फावो तितलो पुलीस नेमूंक शकलो ना. पेडणे एसडीपीओन मांद्रे मर्डर केसीच्या चौकशी रिपोर्टांत म्हळां. घाळपणाक लागून आरोपीची सुरक्षा धोक्यांत. केसीचो आयो आशिल्ल्यान पीआयन आपल्या हजेरेंत आरोप्याक व्हरपाक जाय, मात ताणें ती जबाबदारी ज्युनियर कर्मचाऱ्यांचेर दिली म्हूण रिपोर्टांत सांगलां. पीआय आड घातिल्ले एक्शन योग्य. डीजीपी आलोक कुमार म्हणटा. मांद्र्या जुनसवाड्यार फर्नांडिसाचे मरणाक जबाबदार दिल्लीचो आरोपी दीपन बत्राक हाड व्हर करूंक पुलिसांनी प्रायव्हेट गाडी वापरपाच्या प्रकरणा विशीं डीजीपीन एसडीपीओ कडच्यान चौकशी रिपोर्ट मागिल्लो. आरोपांची चौकशी केल्या उपरांत पेडणे एसडीपीओन रिपोर्ट दिला. रिपोर्टा प्रमाण प्रकरणाचो निषेध करपाक लोकांचो जमाव जावं येता अशी पीआय कडेन म्हायती आसून लेगीत पीआयन फावो तितले पुलीस नेमूंक नात. हाका लागून आरोपीची सुरक्षा धोक्यात आयली. पीआय ह्या प्रकरणात तपास अधिकारी आशिल्लो. आरोपीक ताणें ताच्या हजेरेंत व्हरपाक जाय आसलो, पूण ताणें ज्युनियर पुलीस कर्मचाऱ्यांचेर ही जबाबदारी सोपयली. DGP Alok Kumar has confirmed to Prudent that an appropriate action has been initiated against the Mandre PI on the basis of an inquiry report submitted by SDPO Pernem, in which he has pointed out certain lapses by Mandre PI in handling the murder case. Prudent has further learnt that a so-called notice has been issued by North Goa SP to the Mandre PI. जरी एसडीपीओन पीआयच्या ह्या घाळपणाचेर उजवाड घातिल्लो आसलो तरी आरोपीक खासगी गाडयेंतल्यान व्हरपाविशीं निर्णय पीआयनूच घेतिल्लो वा ताणें कोणाच्या तरी सांगण्यावेल्यान हे कर्म केल्लें ह्या प्रश्नाची जाप मात अजून मेळूंक ना. मुकेश कुमार फॉर प्रुडेंट. मुरगाव वीज खात्याच्या प्रॉपर्टीत एका बार्राक केल्ले वाट बंद करपाक गेल्ले कडेन ई काशिनाथ शेटये आनी आमदार संकल्पाचे वाजले. ट्रेसपास करतल्याचेर आनी कारवाय आडयतल्यांचेर एफआयआर म्हूण शेटये सांगता. एकार मनशाचेर एफआयआर जावंक दिवचो ना. हिम्मत आसल्यार म्हजेर एफआयआर करचो. आमदाराची शिटकावणी. चीफ इंजिनियर म्हणटा दोगूय ताचे सुवातेर सारके. पुराय राज्यात केबल कापपाचे प्रकरण सद्याक गाजता. हे केबल कटिंग ड्रायव्हा फाटलो वीज खात्याचो ई काशिनाथ शेटये सध्या हायलायटात आसा. मुरगांव कारवायेक गेल्ले कडेन शेटये आनी आमदाराचे बरेच वाजले. पळयात. तुका इन्स्ट्रक्शन दिल्ले दोन आमका सांगलें दोन क्लोज करा म्हणून. एकूय करपाक सांगू ना. आमकडे उलय आनी म्हजे चिफाक सांगा न्ही मातशें हांव बंद करता. तू सद्दा बंद कर नाका. तू कर नाका.
हांव उलयतां बरें हे केबल काडपाक कितें प्रॉब्लम आहा आतां इतल्या वर्सांनी तुमी आतां येयला जागे जाला पूण बरें न्ही सर आतां जागे जाला बरें कितें काडनाका म्हणटा नाका काडनाका सद्दां आसूं न्ही ओके वीज खात्याच्या प्रॉपर्टीत ट्रेसपासिंग करतल्यांचेर तशेंच कारवाय अडयतल्यांचेर FIR करतले शेटये म्हणटा. सरकारी कर्मचारी आसतना एक्टिव्हिस्ट जावचे न्ही, एक्काय मनशाचेर FIR जावंक दिवचो ना, हिम्मत आसल्यार म्हजेर FIR करची, आमदाराची चॅलेंज. त्यो बोगदा बार्राक आनी तूं ते सोरो पिवन आमच्या लोकांक त्रास करता तांकां तूं आमकां बंद करनाका म्हणटा इज नॉट करेक्ट न्ही. तूं वोट बँक पॉलिटिक्स तुमी करा पूण आमच्या हितून येवन एक्सेस करून ते सोरो पिवन आमच्या बायलांक गाडयो मारप म्हाका कितें बंद करपा न्हू. इट इज अ ट्रेसपास. वी आर फायलिंग एन FIR ऑन दॅट न्हू. आमी आतां पुलीस प्रोटेक्शन मागता न्ही फाल्यां पडटे आनी पळयता तो दिना जाल्यार वी वील से आनी ही हॅज सेड डी विल स्पीक टू CM न्ही. and he is not an officer, he is an activist who is working as an officer. आणि ताका हांव परत एकदा चॅलेंज करता, तुजे कडेन कापासतात आसा तूं FIR घालून दाखय, हांव तुका चॅलेंज करता कसो तूं FIR घालता तो हांव पळयता. FIR घालपाचें आसा जाल्यार आमदाराचेर घाल, कित्याक हांवें स्टॉप केल्लेलें आसा. लोकांक हांव कोणाकूच त्रास जावपाक दिवपाना, आमचे हे वाठाराचे लोक जे रावता ते, आनी ही वाट म्हणटा ते केन्ना बंद करपाक दिवपाना. कित्याक ताका ओपन चॅलेंज करता, फुडलें ताका जाय तें करूनी. फाटलीं 2 वर्सां खंय हो रस्त्याचो इश्यू सुरू आशिल्लो. ह्या केसीत सगळ्यो गजाली लक्षात घेवच्यो पडटल्यो. शेटये आनी आमदार दोगांय जाणांचें कांयच चुकुना, CE स्टीफन फर्नांडीस उलयलो. And this issue also we need to say again, this is also a sensitive issue. I really don't know if this access is closed, whether the people who have built the houses, they have an alternate access or not. Government interference will be there. Being an MLA, he must have come. I would not say what Kashinath did is wrong. I will also not say what MLA sir has done is wrong. So these are, you have to balance it and you have to see how we can resolve it by taking both the parties. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारी कचेऱ्यांनी VIP ट्रीटमेंट म्हणून बोवाळ. कोलवाळे राना खात्याच्या कचेरीत स्टाफाक ऑफिसा भायर दवरून अधिकाऱ्यांची बसका. MH गाडयेंतल्या आयिल्ल्यांकडेन 2-1 वरां खंय बसका जाली. विचारिल्ल्यार सांगता कॉन्फिडेन्शियल. ऑफिस साऊंड प्रूफ नाशिल्ल्यान कर्मचाऱ्यांक भायर दवरले. काम सोडून सिटींग एरियेंत खासा रिपोर्ट. फाटले कांय दीस भलायकी मंत्री विश्वजीत एक्शन मोडार दिसलो. उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाच्या बेजबाबदार कर्मचाऱ्यांक घरा धाडले. मात मंत्री विश्वजिता कडेन आशिल्ल्या राना खात्याच्या कोलवाळेच्या कचेरीन ऑफिसराचो हुकुमशाही कारभार. कांय जाण खंय महाराष्ट्र रजिस्टर गाडयेन ऑफिसांत. तांकां घेवन खंय अधिकाऱ्याची बंद दारा आड बसका. इंट्रस्टिंग गजाल म्हळ्यार कर्मचाऱ्यांक ऑफिसांतल्यान भायर दवरून अधिकाऱ्याची बसका. सुमार 2-3 वरां अधिकारी खंय काम सोडून सिटींग एरियेंत. न्हू पण आता तुम्ही केन्ना ऑफिसार गेल्या शिवाय तुम्ही भायर सरना. सराक सांगलो भायर राव म्हणून तूं कित्याक खातीर कोण येयलो म्हणजे कोण येयलो की फूल स्टाफाक भायर दवरता. कोण तरी येयला मेळपाक केन्ना येयला 4:30 म्हणजे तुम्ही सगळो स्टाफूच आहा म्हणजे कोण येयला म्हणून तुमकां सगळ्यांक भायर दवरलो आनी 1.5 वर जाल्यार तुमी भायरूच आहा. ह्या विशयाचेर बसके उपरांत प्रुडंटान अधिकाऱ्याक गाठलो. तो म्हणटा ऑफिस साऊंड प्रूफ ना, बसका खंय कॉन्फिडेन्शियल आशिल्ली. इन्क्वायरी जातली सर पूण इन्क्वायरी चलता जाल्यार आमचे नॉट साऊंड प्रूफ न्हू कॉन्फिडेन्शियल आसलें. पावणे त्याच्या उपरांत मागीर अजून मेरेन दवरले तेंगे 7 जाय येयली पावणे 6 ऑफिस टायमींग बंद करपाक कंप्लीट जाल्यार ती वयतली न्हू आतां. ना पूण केन्नाय नासता न्हू. पण त्यांचा आरोप हा डायरेक्ट की तुम्ही ताका सांगला की मातशें सगळी भायर रावा म्हणून. मातशें पयस राव भायर न्हू. मजगती आपल्या कामा खातीर आयिल्ल्या लोकांक खंय परत वचचे पडले. हांगासर हांव अरावंड 4:30 सुमार येयलो. हांगासर 4:30 येयल्या उपरांत हांव पळयत जाल्यार भायर आसा आनी तेंचे स्टाफूय भायर आसा. हांवें ताका विचारलें कित्याक लागून तुमी भायर आसा. ना तेंचो कोण तरी VIP येयला भितर म्हणून सांगलें तरी म्हाका MH गाडी घेवन. आनी हांव आतां हांगासर गोंयकार आनी हे MH गाडी घेवन भितर दवरला आनी इन्क्लुडींग आमचे गोंयचे स्टाफ गव्हर्मेंटाचे. सो हें कितें चल्लां आतां गोंयांत. गोंयांत सध्या VIP कल्चराचे वारे व्हांवता. राना खात्यांत महाराष्ट्राच्या मनशांक गोपनीयतेच्या नांवान VIP ट्रीटमेंट. मांद्रे मर्डर केसींतल्या दिल्लीच्या संशयिताक पुलिसांकडच्यान VIP ट्रीटमेंट. VIP ट्रीटमेंट मेळटा मात तो गोंयकार सोडून सगळ्यांक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शिवोलेच्या 1 कोटीच्या चिटींग केसीत सायबर क्रायमान पुलिसीन आनीक 2 अटक केल्या. आतां मेरेन ह्या केसीत ही 7वी अटक. महाराष्ट्राच्या राकेश पाटील आनी सचिन पाटलाक अटक केल्या. दोगूय खंय हवाला ऑपरेटर्स.
स्कॅमाचो पैसो घालपा खातीर ह्या दोगां जाणांनी मुखेल आरोप्यांक एका खासा म्युच्युअल बँक अकाउंट दिल्लो. शिवोलेच्या एका 68 वर्साच्या बायलेची डिजिटल अरेस्टावरवीं 1 कोटी रुपयांची फटवणूक केल्ल्याची घडणूक जानेरात घडिल्ली. सायबर क्रायम पुलिशेन जानेरात 5 जाणांक अटक केल्ली. आता आनीक 2 जाणांक अटक केल्या. In the ongoing investigation into a cheating case in which a Siolim resident was cheated 1 crore rupees, the cyber crime police has now arrested 2 more accused in this case. The arrested accused are Rakesh Patil and Sachin Patil, both are residents of Raigad, Maharashtra. So far, 7 accused have been arrested in this case. The role of these 2 recently arrested accused are that they are Hawala operators and they provided Mool bank accounts to the prime accused, using which the prime accused transferred the cheated amount. The prime accused transferred the cheated amount to other bank accounts. Mukesh Kumar for Prudent. पणजेचे कोर्ट एकदाचे मेरचे मल्टी स्टोरी फॅसिलिटी बिल्डिंगेत शिफ्ट. बऱ्यापैकी पार्किंग, स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग, आधुनिक साधन सुविधा सहित आता हे कोर्ट चलपाचे. पणजेचे सेक्शन JMFC पोस्को कोर्टाचे कामकाज आता मेरचे शिफ्ट. 10 मार्चासावन कोर्टाचे कामकाज मेरचे सुरू. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. फाटले 2 सप्तक दुरुस्ते खातीर बंद आशिल्लो पोन्नो मांडवी पूल शुक्रारा सांजे सावन येरादारी खातीर सुरू जालो. पोन्ने डांबर काडून पुराय पुलाचे परत डांबरीकरण केला. पूल बंद आशिल्ल्यान फाटले कांय दीस पणजे येवपी लोकांक फक्त नवो मांडवी पूल उक्तो आशिल्लो. सकाळी सांजे विधानसभेच्या गेटी मेरेन ट्राफिक जाताले. मजगती 2 मार्च ते 10 मार्च मजगती नवो मांडवी पूलूय बंद आसतलो म्हूण आदेश. 15 फेब्रुवारी सावन बंद आशिल्लो जुनो मांडवी पूल शुक्रार सांजे सावन येरादारीक परत उक्तो केलो. पोन्ने डांबर काडून पुलाक परत डांबरीकरण केला. फाटले कितलेशे दीस जो ओल्ड मांडवी ब्रिज जो बंद आशिल्लो कामा खातीर, रिपेराचें काम चालू आशिल्लें, जें काम कंप्लीट जाल्लें आसा आनी फायनली तो व्हेहिकल मुवमेंटा खातीर ओपन जाल्लो आसा. फाटले कितलेशे दीस हो ब्रिज बंद आशिल्लो, जेजेर जे टारिंग्स डांबर घालपाक काम चालू आशिल्लें ते खातीर हो रस्तो बंद आशिल्लो. जे ट्राफीक आशिल्लें तें सगळें डायवर्ट केलें न्यू मांडवी ब्रिजा वयल्यान. पूण फायनली हेचें जें काम आसता तें कंप्लीट जाल्लें आसा आनी आयच्यान हो जो ओल्ड मांडवी ब्रिज आसा तो व्हेहिकलर मुवमेंटा खातीर ओपन आसतलो. मजगती दुरुस्तेच्या कारणाक लागून नवो मांडवी पूल 2 ते 10 मार्च मेरेन येरादारी खातीर बंद आसतलो म्हणून माहिती. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकार. बायणा अप रॅम्पा लागसारची MPA गेट काडून उडोवची म्हूण थळाव्यांची शुक्रारा निदर्शनां. गेट काडून उडयना जाल्यार खंय खर आंदोलन करतले. स्वताच ती गेट मोडून उडयतले म्हूण थळावे सांगता. हे विशयी डेप्युटी कलेक्टराक निवेदनूय खंय दिला. थळावो नगरसेवक सांगता. थळाव्यांनी MPA गेट काडून उडोवपाक 1 सप्तकाची मुजत दिल्या. बायणाच्या अप रॅम्पा लागसार घातिल्ली गेट MPAन चोरयां घातल्या म्हूण थळाव्यांचो आरोप. आयज त्या दिसा आमी एडमिनिस्ट्रेशन केलें. आमी केल्या उपरांत आमच्या दोनूय आमदारांक एक मेमोरंडम व्हरून CMाक दिलें आनी एक आमदारान व्हरून चेअरमॅनाक दिलें. तरी आयज पासून म्हजो जो म्हयनो जालो कांयच एक्शन जावंक ना आनी कांयच एक्शन जावंक ना. हांव एज अ रहिवासी हांगलो बायणाकार म्हूण हांव सगळ्यां कडेन हांगा येयल्लो आसा. आमी एक हांगा लोकल ऑथॉरिटीक हांव कावन्सिलर आनी म्हाका खबर आहा म्युन्सिपालिटीचे एक्टींग कशें आसता पळय. खंयचो तरी इल्लिगल बांदलेले आमी डायरेक्ट मोडपाक जाय. आयज जवळ जवळ 1 म्हयनो जालो जाल्यार म्युन्सिपालिटीन कांयच एक्शन घेवंक ना. डेप्युटी कलेक्टरान कांयच एक्शन घेवंक ना म्हूण आयज आमी एक मेमोरंडम दिवपाक गेल्ले आसा. गेटयार्ड तांणी आंदोलनूय केल्लें. गेट बांदून सुमार 1 म्हयनो जायत आयलो, मात ती मोडपाक कसलीच एक्शन जायना. फुडल्या 8 दिसां भितर गेट काडिना जाल्यार कायदो हातींत घेतले आनी गेट मोडून घालतले म्हूण थळाव्यांची शिटकावणी. येणाऱ्या शुक्रवार पर्यंत गेट काडची. म्युन्सिपालिटीक सांगता आमी, नगराध्यक्ष आनी CO
की तेंच्यांनी हांकां नोटीस धाडचे नाल्यार म्युनिसिपालिटी कोणी एक वीट लायल्यार नोटीस धाडटा म्युनिसिपल इंजिनियर वयता डेमोलेशनाक मग हे कित्याक रावला ही गेट आनी ही वॉल घातली तर आमच्या महिलांक कळून येयले की हे जाला ते रॉंग जाल्लेले आसा आनी आतां आमचे जे वॉर्ड कावन्सिलरान सांगला अगर 8 दिसां भितर हे जायना न्हू हे मोडिना न्हू जाल्यार आमी सगळीं बायलां तेंच्या बरोबर येतली आनी हे मोडून उडयतली. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. इंजिनियरांकडेन सरकाराच्या प्रकल्पा खातीर सुचोवणे वा वेगळे विचार असल्यार मांडचे सरकार ते फुडें व्हरतले मुख्यमंत्री उलयलो. विद्यार्थ्यांनी आपले वेगळे विचार सरकार खात्या मुखार मांडचे. बऱ्याच संकल्पांची अंमलबजावणी करतले. AI इन कन्स्ट्रक्शन अँड स्ट्रक्चरल डिझायनिंग चर्चासत्राचे उक्तावणाक मुख्यमंत्री उलयलो. आज दरेक क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो वापर जाता. आता कन्स्ट्रक्शन आणि स्ट्रक्चरल डिझायन क्षेत्रातूय AIचो वापर जाता. AI वरवीं अभियंते आता येस जोडीत आसा. अभियंत्यांकडेन सरकाराच्या प्रकल्पा खातीर सुचोवण्यो वा वेगळे विचार असल्यार मांडचे विचार स्वीकारतले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. पण तरी सुद्धा गोंयांत काही गजाली हांव म्हणटा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कशें यूज करपाचें हें तुमी ठरोवपाक जाय. टायम टू टायम म्हाका दिसता आयदर इंजिनियरींग बॉडी तुमी स्टेट गव्हर्मेंटा खातीर सजेशन्स जर दीत आय एम रेडी टू एक्सेप्ट इट. म्हाजें तर म्हणणें आसा कसलीय सजेशन्स इन ऑल माय इंजिनियरींग डिपार्टमेंट म्हणजे जितकी आसा PWD आसतले WRD आसतले सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आसतले किंवा सिवरेज कॉर्पोरेशन आसतले पण ती सजेशन दीत चलात. सजेशन दिवपाची गरज आसा आनी फॉर स्पेशली द न्यू स्टुडंट्स यंग मायंड्स तुमच्याकडे इनोवेटीव आयडियाज आसात त्यो इनोवेटीव आयडियाज तुम्ही शेअर करपाची गरज आसा. डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किंवा कोण जर डिपार्टमेंटान ज्युनियर जॉईन जाला तेजो सिनियर आयकना जाल्यार म्हाका येवन सांगा डायरेक्टली. तुमच्या सारकेल्या नेशन बिल्डर्स हांव मुद्दामून म्हणटलो इंजिनियर्स आर द नेशन बिल्डर्स. एक्चुअली इन्फ्रास्ट्रक्चर जर कोण तयार करता आसत जाल्यार ऑल आर इंजिनियर्स. मागीर तो सिव्हिल इंजिनियर आसतलो इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आसतलो कॉम्प्युटर इंजिनियर आसतलो यू पीपल आर द नेशन बिल्डर्स. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. भुरग्यांनी बेजीक सायन्स विशय शिकप खूप महत्वाचो. महाविद्यालयीन शिक्षण हेर विशयांतल्यान घेवं येता मात बेज सायन्सांतल्यान आशिल्ल्यान विशय समजप सोंपें जाता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. 2047 मेरेन विकसीत भारत करूंक खंय आयच्या पिळगेचो म्हत्वाचो रोल. विज्ञान सेतू कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयलो. 2047 मेरेन देश विकसीत जावपाचें सपन पळयता. आयच्या घडयेक आधुनिकीकरणाचो प्रसार पळयल्यार हें सपन पुराय जावंक वेळ लागचो ना. गोंय सरकारानूय ते नदरेन पावलां मारल्या. गोंयच्या प्राथमीक शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी केल्ल्या प्रोजेक्टाचें मिरामार सायन्स सेंटरान प्रदर्शन जालें. भुरग्यांनी बेजीक सायन्स विशय घेवचो मुख्यमंत्री उलयलो. आज सगळीं भुरगीं थंयसर प्रोजेक्ट जे घेवन आयिल्लीं ती गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलाची भुरगीं. गव्हर्मेंट इट इज अ प्राऊड फिलिंग फॉर मी. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरच्या विकसित भारत स्वप्न 2047 म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांत जेन्ना आमी हें स्वप्न साकार जातलें तेन्ना आज आमची 10 वर्सांची भुरगीं आसा ती 35 वर्सांची भुरगीं जातली आनी ती 35 वर्सांची जातली. दे वील बी द रिसर्चर एंड सायंटिस्ट इन दॅट टीम. हें म्हाका प्राऊडली सांगता आसतना खूब बरें दिसता. सायन्सा कडेन स्टुडंट्स वयचे नो डावट इन फ्युचर तेंच्यांनी लॉ स्टडी करचो इन फ्युचर तेंच्यांनी कोणाक आनी कितें करपाचें करचें बट सायन्स बेज घेवन करीत जाल्यार तेंचो कन्सेप्ट आनीक क्लियर जाता. मॅथमॅटिक्स घेवन करीत जाल्यार तेंचो कन्सेप्ट आनीक चड क्लियर जाता. फ्युचरान तेंच्यांनी बाकीचे चूज करूं येता बट बेजीक सायन्स सब्जेक्ट शिकप हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी तो इनोवेटीव पद्दतीन शिकचो. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. गोंयांत प्रायव्हेट गाडयो टुरिस्टांक भाड्यान दिवपाची प्रकरणां वाडल्या. प्रायव्हेट रेंटल कॅब कांपालार स्कुटरीक मोखली. रायडर जखमी. वास्को रेल्वे स्टेशना वयल्यान खंय मोटार भाड्यान घेतिल्ली. मजगतीं बेकायदेशीर रेंटल कारवाल्यांक बिरेस्तारा येरादारी खात्यान पब्लीक नोटीस काडिल्ली. 10,000 मेरेन फायन आनी पयल्या ऑफेन्साक परमीट सस्पेंड मागीर रद्द. गोंयच्या रस्त्यांचेर प्रायव्हेट गाडयो भाड्यान घेवन पर्यटक दिश्टी पडटात. असल्या प्रकरणाचेर कांय कडेन पुलीस कारवाय करता जाल्यार कांय कडेन टुरिस्ट पुलिसांक कट करून चल्ले. 27 फेब्रुवाराक येरादारी खात्यान पब्लीक नोटीस काडिल्ली. तातूंत बेकायदेशीर रेंटल कॅबाक 10,000 मेरेन फायन आनी पयल्या ऑफेन्साक परमिशन निलंबीत मागीर रद्द म्हूण निर्देश दिल्ले. मात दुसरे दिसा कांपालार प्रायव्हेट रेंटल कॅबान स्कुटरीक मोखली. वास्को रेल्वे स्टेशना वयल्यान खंय मोटार भाड्यान घेतिल्ली.
वाढपी प्रकरणाचेर खातें नेमकें कितें एक्शन घेतलें तें आतां पळोवचें पडटलें. टुडे मॉर्निंग वॉट हॅपन्ड इज हांव म्हज्या चलयेक घेवन आयलो हांगा. शी इज डुईंग हर इंटर्नशीप हियर इन काकुलो मॉल हांगा सायडीक. थंय आयलो, ताका ड्रॉप केलो आनी परतो वतालो तेन्ना थंय फायर ब्रिगेडीच्या सायडीन आमी लेफ्ट टर्न घेता पळय, थंय लेफ्ट घेतली. त्या सायडींतल्यान एक प्रायवेट रजिस्टर्ड एर्टिगा, गोवा रजिस्टर्ड, ताणें येवन म्हजेर स्ट्रेट म्हाका ओडून व्हेलो आनी ह्या सायडीन पार्क आहा पळय ताच्या वयर एक इलेक्ट्रिसिटी पोल आहा, ताजेर व्हरून ताणें धाडून मारलो म्हाका. एंड आय वॉज हाफ अंडर द कार. जाल्यार ताणें फाटीं घेवना गाडी. तो तसोच चलत आयलो. लकीली नथींग हॅपन टू मी बिकॉज आय एम वेअरिंग अ हेल्मेट. आनी मागीर ताका हांव बोवाळ मारून सांगतालो फाटीं काड म्हाका भायर येवनी म्हणून. जाल्यार ताका काय कळना. म्हाका दिसलो तो गोंयकार म्हणून, तो गोंयची गाडी नंबर प्लेट आशिल्ली. मागीर पळोवपाक गेल्यार तो तामिळनाडूचो. तो फाटीं काडना, फुडें काडना, कांयच करना. मागीर बाकीचे लोक जे आशिल्ले ते आयले, तांच्यांनी मागीर न्यूट्रलान केली गाडी, फाटीं काडली आनी म्हाका भायर काडलो. आनी मागीर आमी एक पुलीस कंप्लेंट केल्या आनी पुलीस केम एंड वी हॅव डन अ पुलीस कंप्लेंट. But the worst part is these are the private registered cars being given on hire to these outside people, and they are young boys, and this is really bad and it should stop. Bureau report prudent. सरकारान नॅशनल गेम्साक खेळा संघटनांक फंड दिल्लो ताची युटिलायझेशन सर्टिफिकेट संघटनांनी दिल्या त्रुटी मेळ्यार लिगल नोटीस काडटलो म्हूण खेळा मंत्र्याची शिटकावणी. कायदो खात्या कडच्यान तशी मान्यताय घेतल्या. गोंय ऑलिंपीक असोसिएशन म्हणटा बारीक चुकां खातीर अशी एक्शन घेतल्यार कोणाकूच खेळा खातीर काम करूंक फुडें सरचें ना. नॅशनल गेम्सा खातीर सरकारान खेळा संघटनांक निधी दिल्लो. निधीचो वापर कसो केला ते जाणून घेवपा खातीर मंत्र्यान युटिलायझेशन सर्टिफिकेटां मागिल्ली. चडशा संघटनांनी ती दिल्यात. कारण एकूच गोष्ट हांव सांगता, 1 वर्स जावन गेलें युटिलायझेशन सर्टिफिकेट हे दिनात आनी म्हजी प्रेस जाले नंतर हांवें सांगलें की लिगल नोटिसीस हांव सर्व करतलो. त्या वेळाचेर विदीन 8 days ऑफ टायम दे हॅव फर्निश्ड ऑल द युटिलायझेशन सर्टिफिकेट ऑफ द रेलेवंट डॉक्युमेंट्स. म्हणजे म्हाका इतलें सांगपाचें आसा की ताणीन कुंभकर्णाची न्हीद घेवन आशिल्ली, तांच्यांनी न्हिदेचें सवंग केल्लें आशिल्लें. पण म्हाका जी जबाबदारी म्हजेर दिल्ली आसा ती जबाबदारी पेलपा खातीर हांव हांगसर आसा. आनी म्हणून हांव इतलेंच म्हणटलो की जी एसोसिएशनां जरी कोणीनूय जर कितें डॉक्युमेंट्स जर हाडून जर दिल्ले आहा आनी आमकां स्क्रुटिनीचे नंतर आमकां जसं जालें, स्टील वी आर गोईंग टू विदाउट एनी इंटिमेशन वी आर गोईंग टू सर्व देम अ लिगल नोटीस which we already obtained the approval from the law department to issue them a legal notice on the priority. ह्या गोष्टी कडेन हांव फर्म आसा. समज कोणी फेक डॉक्युमेंट ऑर कितें दिल्यार तुमी लिगल नोटीस डायरेक्ट इश्यू करता? या डेफिनेटली करता. आनी वी आर नॉट गोईंग टू गिव देम ऑपॉर्च्युनिटी मोर. कारण आमी ऑपॉर्च्युनिटी तांकां आमी ऑलमोस्ट 15 महिने जाले दिल्ले आसा. 15 महिने जर हे जर लोक जर सगळे जर एसोसिएशन ज्यांनी सगळ्यांनी न्ही, थोडी जी एसोसिएशन जी आसा सायन्स कितें आहा ही एडाममेंटाची आसा, हो इगो आसा, किंवा खंय तरी आमकां पयशे मेळ्ळे आमचें काम जालें, ही वृत्ती जी आसा पळय न्ही, ही प्रवृत्ती आज मोडून काडपा खातीर आज म्हजें डिपार्टमेंट काम करता. गोवा ऑलिंपीक असोसिएशन म्हणटा युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिल्यात, झेरॉक्स उरली वा हेर बारीक सारीक त्रुटीं खातीर मोठी एक्शन योग्य न्ही. पण जरी करतात न्ही जाल्यार खूब चुकीचें आसा. वो वार कोणाचेर जातलो अशी समजून घेवपाक जाय. स्टेट एसोसिएशन म्हणटा ते सगळे जे कोण प्रेमी खेळाचे आसात, खेळगड्यांचेर आसात, ते काम करतात न्ही. फ्री सर्वीस ती. इट इज नॉट एम्प्लॉयमेंट. कोण कोणाक पयशे दिना थंय. आनी तांचेर स्टेट एसोसिएशन वार करप म्हणजे खेळगड्यांचेर परिणाम. तो खेळगड्यांचेर वार केल्ले भशेन जातलो. फाल्यां कोण फुडें सरतले एसोसिएशन चलोवपाक? हांव तुका आतांच सांगता, कठीण आसा. किंचित लोक काम करतात आणि तातून असो जर भंय पडलो आणि दाणो पडपाक लागलो जाल्यार कोण फाल्यां एसोसिएशन चलोवपाक फुडें सरचें ना. कशें चलतलें मागीर? खेळगड्यांक कसो मागीर न्याय मेळटलो? कशें मागीर फुडें सरतले ते? प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकर. फोर्टिफायड उत्पादनाच्या जागृताये खातीर ईट रायट इंडिया ह्या कार्यावळीचें उक्तावण जालें. थंय फोर्टिफायड उत्पादना विशीं चर्चा जाली. आमदार दिलायला लोबो आनी पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरात आशिल्लो. आयनॉक्स कोर्टयार्ड पणजे ही कार्यावळ जाली. पंचामृताचो संचालक जामुलिंगप्पा होलसामणीन फोर्टिफायड उत्पादनाचें म्हत्व सांगलें. More than giving a value addition, it gives what you are giving back to the society, a value back to the society. See, what we sell is rice and the atta, which is fortified, which is the mainly consumed food
stuff every day. We start the day with the chapati and noon with the lunch with the rice. Wherein in today's world, due to some nutrition deficiencies which are not identified, they are called as hidden hunger, wherein our body needs them, but it will be identified very late when we go to a doctor, when we consult, when we make some check. That time we'll come to know these deficiencies have been occurred with us. So rice fortified with 9 added vitamins and minerals, and atta fortified with 3 vitamins and minerals, which we introduced in the market with only one cause as a corporate social responsibility. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे बुलेटिन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.